सुकुरवाडे गरोवंक गेल्लो लुईस फर्नांडीस शेतांतले पोयन बुडून सोंपलो। तो 40 वर्सांचो आशिल्लो। शुक्रारा सकाळी तो बुडला आसुये असो अदमास आसा। म्हापशें पुलिसांनी उजो पाळोवपी दळाच्या आदारान ताची कूड भायर काडली। इतले मजगतीं आगाळी बड्ड्या एकल्याची कूड झाडाक हुमकळटना मेळ्ळी। ताचें नांव सुरेश श्याम। तो चिकमंगळूरचो, वय 27। दनपारां 1 सुमार कूड लोकांक दिसली। लोकांनी पुलिशेक कळयलें। कूड पळयल्यार सुरेशान आत्महत्या केल्याशी दिसता। मात कांय लोक ताचो खून केला आसुये म्हूण दुबाव उक्तायतात। 40 वर्सां पिरायेचो लुईस फर्नांडीस सुकुरवाडे हांगा गरोवपाक गेल्लो। गरोवपाक गेल्ले कडेन शेतांतले पोंत पडोवन लुईस बुडिल्ल्याचो दुबाव आसा। शुक्रारा दनपारां 11:30 वरांचेर ही घडणूक घडली। म्हापशें पुलिशेन उजो पालोवपी दळाच्या मजतीन पिड्ड्यार जाल्ल्या लुईस फर्नांडीसाची कूड उदकांतल्यान भायर काडली। चिकमंगळूर कर्नाटकाच्या सुरेश श्यामाची कूड आगाळी बोड्ड्या हांगा झाडाक हुमकळिल्ली मेळ्ळी। तो 27 वर्सांचो आशिल्लो। दनपारां 1 सुमार लोकांनी ताची कूड पळयली तेन्ना लोकांनी पुलिशेक कळयलें। सुरेश श्यामान आत्महत्या करूंक ना, मात ताचो खून जाला असो दुबाव लोक उक्तायतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फोंडेचो नवो बाजार प्रकल्प विचार करनासतना बांदला। प्रकल्पाचो फोंडेकारांक कसलोच फायदो ना असो आरोप नगराध्यक्ष राधिका नायकान केला। ह्या प्रकरणाची भौशीक लेखा समितीन चवकशी करची म्हूण पालिका मागता। हे प्रकरण मुख्यमंत्री पर्रीकारा मेरेन पावोवपाची तयारी नगराध्यक्षान केल्या। प्रकल्पाचेर सुमार 38 कोटी मोडल्यात, मात काम जाय तशें जावंक ना अशें राधिका म्हणटा। जे आमी पयलींच्यान म्हणटाले की दिस इज द मोस्ट अनसुटेबल प्रोजेक्ट फॉर फोंडा, ते आज खरोखरच प्रत्यक्षान प्रत्येक कावन्सिलरान पळयलां की हें जें आसा मॉल प्रकरण सुरवातच्यान आमी म्हणत आयल्या की हें एक मॉल प्रकरण आसा आनी हें मॉल जें आसा तें फोंडेकारांक अजिबात सुटेड ना मार्केट म्हणून वापरपाक। फीश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, की मसाला मार्केट, बाकी कपडे ते खंय वतले? तांकां समज तुमी म्हणत 3rd फ्लोर 4th फ्लोराचेर वचात जाल्यार इट इज एब्सोल्युटली नॉट फिजिबल। एक्सेस सुद्दां जर तुमी पळयशात जाल्यार स्टेअरकेसीस तशे नॅरो आसा, लिफ्टाचे जे अरेंजमेंट आसा अजून लिफ्ट घालूना आनी आमकां खबर ना की वेदर इट इज इन द एस्टिमेट ऑर नॉट। जेन्ना आमी टॉप फ्लोरार गेलीं थंय 3 फ्लॅटाचे अरेंजमेंट केल्लें आसा, सिंगल बेडरूम। प्रत्येक फ्लॅट आतां ह्या 4 दिसाच्या पावसान उदकान भरिल्लें आसा। आनी जेन्ना आमी विचारलें की अशें कित्याक, तर आमकां म्हायती दिली गेली की waterproofing was not an item in the tender that was floated. It is a white elephant for the people of Fonda. The Public Audit Committee must look into it. So PMC will write to? Yes, definitely we will. जागो आसा पूण कोणाक नाका। कंत्राटदारांनी जून सोंपचे पयलीं मडगांव शारांतली पावसांतली कामां केली ना जाल्यार तांकां काळे यादीन घालतले अशी शिटकावणी मडगांवच्या मुखेल अधिकाऱ्यान दिल्या। मडगांवची पावसा पयलींची कामां अजूनय केल्ली नात म्हूण तिडकल्ल्या फातोड्डे भाजपा मंडळान मडगांव मुखेल अधिकाऱ्याक शुक्रारा घेराव घालो। कामां अर्दवट उरपाक जबाबदार अधिकाऱ्यांकय कारणां दाखय नोटीशी काडटले अशी शिटकावणी मुखेल अधिकारी दिपाली नायकान दिल्या। फातोड्डे भाजपा मंडळान शुक्रारा मडगांव नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याक घेराव घालो। मडगांव शारांतली पावसा पयलींची कामां पुराय करूंक ना अशी कागाळ घेवन भाजपा मंडळ मुख्य अधिकाऱ्याकडे आयिल्ले। निवेदन आमी इतल्याच खातीर दिलां की आमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन आर्थूर हांणी कांय दिसां पयलीं एक प्रेसाक स्टेटमेंट दिल्ली की फातोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीक जी प्री मान्सून वर्क आसा ते ऑलरेडी दॅट हॅज बीन कंप्लिटेड एंड सगळी फोटीची स्टेटमेंट नो वर्क हॅज बीन कंप्लिटेड, एंटायर 100% वर्क इज पेंडींग। की हेजेर एक्शन जातली, जे आमी कितें सांगलें पळय तेजेर एक्शन 1 म्हयन्या भितर जातली। तेमी आमकां पिरियड दिला 30th जून, नॉट इवन 1 मंथ। 30 जुना मेरेन मडगांव शारांतली पावसा पयलींची सगळी कामां पुराय करतले अशें उतर मडगांवची मुख्य अधिकारी दिपाली नायकान दिलें। आमी दितना कामां लेट दिल्ली तांकां आनी पेग एंड ऑफ द मे आमी दिल्ली, म्हणटकच तांचें काम मातशें स्लोय आसा। हांवें तांकां प्रॉमीस केलें की तांचें काम बेगीन करपा लायतलें आनी वॉर्ड वायज हांव आतां एक कावन्सिलराक आपूण विचारतलें की तांचें खंयचे पर्यंत पावलां आनी जे बिहायंड आसा जेणी काम केलें ना तांकां हांव क्वेश्चन करतलें आनी जर गरज पडलें जाल्यार हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्टूच करून उडयतलें। हांव
स्पेशली एक विजीट करतले आनी पळयतले आनी दॅट वील नॉट बी टोल्ड टू दॅम, इट वील बी अ सरप्रायज विजीट. And if the action is not taken or if proper work is not done, I will take the matter very seriously. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.